मोगो पक्षान दिवाळे निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी कार्यावळीचें आयोजन केलां। ह्या निमतान मोगो कार्यकर्ते एकठांय येतले अशें मोगोच्या फुडाऱ्यांनी सांगलां। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। थोडक्यात गोंयांत सध्या मोगो पक्षातर्फे ह्या दिवाळीक सामुदायिक दीपावली अभिष्ट चिंतन सोहळा प्रत्येक तालुक्यात किंवा मतदारसंघात आम्ही करपाचें येयलेला। दीपावली अभिष्ट चिंतन सोहळा आणि दिवाळी आणि त्या निमतान आमचे सगळे लोक एकत्र जमतले प्रत्येक तालुक्यान किंवा मतदारसंघात आणि ते दिसा तो उत्सव खऱ्या परंपरेनुसार मनोवपाचो आम्ही ठरयला। त्यानुसार आम्ही प्रत्येक तालुक्यान किंवा मतदारसंघात एक आमचे सगळे हितचिंतक म्हणा किंवा असो पण भाव एकत्र जमपाचे, श्रीकृष्ण पूजन करपाचें, ते भजन किंवा श्रीकृष्णाचे गवळणी आरती म्हणपाच्यो, एखादी गितां जी गितां तर जगमान्य आसा। त्यानंतर मागीर जे परंपरागत आमी फोव वाडटा तरेतरेचे तेवूय वांटप जातलें आनी त्या निमतान आमचे लोक भाईचारा म्हणटा आमी ताका तशें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। जसो पण जवळ जवळ गोंयाभर खंय ना खंय सगळ्याक जातलें। दिवाळे दिसा शेनवार दीस सांजकाळी सकाळच्या टायमा प्रमाणे करतले प्रत्येक जाण। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्लस लोक जे आता थोडेशे परंपरा त्या पासून ते पयस कितल्या जाग्याचेर जातले अशें कितें तुमी एक 10-12 कडेन तरी जातलेच जातले। 10-12 कडेन आमी ठरयला, आता आनी जावं शकता।